जेजू 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 शांतीची तुझो आमचे भितर शांतीची तुझो आमचे भितर सदांच ती वावदी दोवोर सदांच ती वावदी दोवोर जेजू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दिसराती आमकां तूं दी दिसराती आमकां तूं दी जेजू 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय बापाची शांती आमचेर रोखोय तुझाची मोडा उबोय तुझाची मोडा उबोय जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय सासणाचे शांतीक पावोय सासणाचे शांतीक पावोय जेजू 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 सासनाची शांती आमची शक्ती हो जिविताचो उंडो खोरें खाण खोरें पिवोन आमचे मुखार आसा सासनीक जिवीत दिता तो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार आजीर जाला सकाळचो वेळ गोरमेचो वेळ जायते जाणांक ह्या गोरमेंत जायत्यो वस्तू जायती पिडा जायते कोश्ट पडूनय ह्या वेळार जेजू मुखार ती आयली तुजे मुखार सुमी आमी आयल्या हो दीस हे आमचें जिवीत तुजे मुखार पयले सुवातेर आमची मान बागोवन साश्टांगी तुका प्रणाम करून निपाट करून आमी नमस्कार करूंक सोदता सगळ्या खालतिकायेन आमची मान बागोवन सोम्याक आमी नमस्कार करुया बापाच्या एकल्या पुता सोरीच्या बोळी श्रासा
देवून आयलो संसारा माठो गाला नमस्कार तुका कोता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका कोता मोगाचो तुका दिता दुसरो बेस वाटसुरा सोर्गा रोस्या बुकीचे सोगले सुस्ता बुड्याचे घेतले रूपे चालू जेवो नमस्कार तुका कोता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका कोता मोगाचो तुका दिता नमस्कार करून सोम्या तुका करता मोग आमचो अर्पण तुका करता तूं आमची मुखार हाजीर आसाय देखून आमी सगळे दिनवास ह्या वेळार तुका भेटयता ही रोचना तुजी फावनूय आसतना तुजे मुखार आमी आयल्या आनी तूं आमकां सांगात दिवंक हो वेळ काडून उंड्याच्या रुपान तूं किरीत भाशेन आयलें आमचे मुखार तूं आसा जिवो देव आमी तुजी रोचना आमकां आयचो दीस खरेंच तूं आमचे जिविताचो माज आमचें खाण आमचें पिवण तुज्यांत आमकां जिवीत आसा म्हूण आमी उरकूंक थोडो वेळ तुका आमी ह्या वेळार ह्याच आमच्या नदरे मुखार धरून तुका आमी दिनवासूंक सोदता आमी गायन करतले गिताचो आमटी 42 खरेंच तुजेच फाटल्यान आमी येता आमी बुकेन मरता पूण जेसू तूं आमचो उडो ह्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार ह्या सगळ्या आमच्या दुखांत तूं आमकां विसव आसता आमकां किरीत भाशेन तूं सायबा निर्बोळ वस्कोत कुडीक आमचें सासणीक जिवीत जावं ह्या गायनांतल्यान आमी किरीत भाशेन आमची भावना ह्या वेळार तुजे मुखार दवरता तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या दुखेर आमी मरता जेजू आमच्या गोळ्या जिविताच्या
तुझेच भाग्य Jesu आमच्या भुकेन आम्ही मरना. Jesu Hallelujah, तुका दिवस बापा महिमा तुका महिमा तुका जिसू वाकायते तुका जिसू हालेलुया जिसू आमचे तुका विशेष माध्यम देता हालेलुया जिसू वाकायते तुका जिसू Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 my Savior. Jesus, my Lord, Jesus, my Lord, Jesus, my strength, Jesus, my salvation. Hallelujah, hallelujah. Jesus, my man, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Walk in His presence. Walk in His presence. Walk in His presence. Hallelujah. Hoje os cantei pausa, hoje querido pausa, hoje cai do crucificado, caia sobre o bairro de nossa Hallelujah, 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 hallelujah. Tuझेच भाग्य Jesu आमच्या गोल्या भुकेन आम्ही मरना. Jesu आमच्या चौथा वेळ बाबा गेले मोय गुड पप्पा जेजू मोरी आमगे आमचे राज्य काळजात सोपा जेजू आमचो सगळी बरोबर तुझेच भाग्य Hallelujah, Jesus. Thank you. Oi, वाकणी तुका बापा महिमा तुका खरेच तू आमचं जीवित जेजू तुझेच भाग्य महिमा तुका जेजू आमच्या गोल्या भुकेन आम्ही मरना. जेजू आमच्या जेजू आम्ही आणि
व्हडल्या ताळ्यान आयच्या दिसा खातीर आमचे दिनवास ताका आमी म्हणुया. आमचें तोंड उगडून देवाक दिनवास आमी दिवया. दिनवास तुका जेजू ह्या दिसा खातीर. आमकां तुवें बरी रात दिली. जायतीं आमची बाबा भयणां मरून गेलीं. जायतीं आमची बाबा भयणां पिडीत आसात. सगल्या खातीर तुका दिनवास आनी आर्गां बाबा. To keep the church doors open for the people to come in and recite the rosary. Maybe the Almighty God has whispered something to me. Bishop Emmanuel was preaching in the Good Shepherd Church where he was stabbed by the Muslim radical. He was thrown to the ground. He got up and he placed his hands on the Muslim slave and he started praying. This is forgiveness. Lord Jesus, I pray for peace in these war-torn countries and forgiveness. It is also a war-like situation in our country. Lord, please help us to pray for peace and forgiveness. स्वर्गीचे बापा, तुका आर्गां दिता, दिन वाजता. आयचो दीस तुवें आमकां फाव केलो देखून आनी कृपा तुवें आमकां फाव केली ह्या तुज्या पांयाशी येवपाक. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोगळा जेजू. ह्या वेळार सगळे आमच्या वाड्यान पळय तुवें घालता आमच्या पासून तुज्या हातान घालता मोगळा जेजू. जायते आमच्या वाड्यांनी दुयेंत लोक आसा, ताका तूं राख सांबाळ मोगळा जेजू. तूं जावन आसा आमचो आसरो, धीर आनी आदार आनी भरोसो. सगल्यांक जे आमी एकठांय जाल्यार तांकांय कसलीय तर दुखां आसतली, जावं मोनाची जावं कुडीची, सगल्यांक आमकां पेकोवणी फाव कर मोगळा जेजू. तुज्या अमूलीत रोगतां आमकां बेडो घालून आमकां सुरक्षीत दवर म्हूण मागता मोगळा जेजू. तेच भाशेन मागता मोगळा जेजू. आमच्या गोंयांत जायतो लोक तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्टवता, जावं हॉस्पिटलांनी जावं घरांनी. चड करून जायतो लोक कश्टवता मोगळा जेजू एकसुरपणान. जातून तांचो आसरो मोगळा जेजू, जातून तांचें बोल. तांकां कृपा दी मोगळा जेजू. सदांच तुका उलोवपाक मुडोंक तुका जिजस आय ट्रस्ट इन यू. तुजेर हांव वावर दवरतां, तुजेर विश्वास दवरतां. ह्या दिसांनी आमी देवाच्या उतरांनी आमी आयकता. देवाचेर विश्वास दवरीत आनी भावार्थ दवरीत जाल्यार आमकां कांयच उणें जावचें ना. आमकां जेजू जावन आसा आमचें थारोन. जेजूचेर आमी सदांच विश्वास दवरून फुडें वचूं. तुजे कृपाने बोल हांव सगल्यांक मागता मोगळा जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगळा जेजू, आयचे सकाळी तुका आर्गां दिनवास दिता. ह्या आयच्या नव्या दिसा खातीर आमचे खातीर तूं हाजीर जालाय म्हूण सकाळ फुडें हांव तुका आर्गां दिनवास दिता. गुड मॉर्निंग जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. मोगळा जेजू, आयच्या दिसाक हांव तुजे लागीं खेरीतपणी मागता. जे भुरगे
एग्जामी आपले फायनल एग्जाम आन्सर करतात तांकां तुज्या बेसांवांनी आनी देण्यांनी भर अदी करून म्हजे भुरगे आपले फायनल पेपर्स करचे आसात तांकां तुजी बेसांवां आनी कृपा दी बरे भाशेन आपले एग्जाम सोंपोवंक तशेंच मंगळा जेजू तुजे लागीं मागता आमची लिसांवां जी लागीं पावतात बरे फुडारी आमी वेंचून काडूंक आनी बरे ते निर्णय आमी घेवंक आनी फावो ताकाच आमी मत मारूंक आमकां तुजोच आदार दी जेजू जेजू तुजे लागीं मागता आमच्या गोंयचे पासत आमच्या देशा पासत आख्ख्या संवसारा पासत जंय उचामळाय आसा जंय झुजां आसात ती सगळीं थांबय आनी सगल्यांक आमकां शांतीन जिवंक फावो कर थँक यू जिजस लव यू जिजस प्रेज यू जिजस Blessed is the gift of life. Thank you, Jesus, for the gift, for the best gift of the Holy Spirit which you have given to us. Come, O Holy Spirit, and give within us your fruits, your gifts, and your benefits. Thank you, Lord Jesus, for always providing for us. Thank you, Lord, for all your great mercy. Praise you, Jesus, and thank you for all the blessings you are bestowing on each one of us. जेजू सांडलेल्या मनशाक तूंच उजवाड दिताय तूं जिविताचो उंडो स्वर्गार धांवन देंवलेलो आमच्या रातच्या काळुखान तूं उजवाड दिताय भोव करून जेजू ह्या दिसांनी सांडपाचे दीस वो सांडपाच्यो घडयो आमकां जायत्यो आसा घुसपागोंदोळ जाय तो निर्माण जाता कन्फ्युजन जायते जाण मुद्दम निर्माण करतात असल्या वेळार आमकां मार्गदर्शन दिवंक तुवें आमकां गवळी दिल्यात देखून तुका आर्गां दिनवास
आमच्या बिस्प साहेबा पासतूय आमच्या पाप साहेबा पासतूय तुका आर्गां दिनवास. आमचे सगळे फिरगोजांतले पादविगार पादकूर तुज्या नांवान आमकां मार्गदर्शन दितात त्या पासत तुका आर्गां दिनवास. खेरीत भाशेन जेसू ह्या वेळार तुजी कृपा मागता सगळ्या लोकांचेर. सगळे तरेचो लोक आख्ख्या भारतान ह्या दिसांनी दुनिया फटोवप घुसपागुंदाळाक सांपडावप संदेशाचे खोटें इंटरप्रिटेशन दिवप हें चालूच आसतलें. जे भाशेन आमच्या बिस्प साहेबाचो हे संदेश हे लिसांवाचे तयारे विशीं वांकडेपणी थोडे दिवपाक लागलेले आसा. खेरीत भाशेन आमचो देश आनी आमच्या देशाची लोकशाही सांबाळून आमचो बिस्प साहेब आमकां उलो मारता. बरे मनीस जे सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक भाशेन वागयतले सेक्युलर तांकां वेचून काडूंक आमकां मार्गदर्शन दिता. आमच्या देशाचें संविधान आमचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सांबाळून दवरतले प्रतिनिधी वेचून काडूंक आमकां उलो मारता. थोडे संदेश वांकडो करून जे कोण देशाची शांती पिड्ड्यार करतात, जे कोण धर्मभेद करतात तांकांच सेक्युलर म्हणून सांगपाक लागलेले आसा. आमची मनां उजवाडाय, आमकां घुसपोंक दिनाका, आमकां साणूंक दिनाका. तुजें मार्गदर्शन दुनिया घेवंक तूं आमच्या जिविताचो उंडो, तूंच आमचें जिवीत हें समजून घेवंक ह्या भोव पवित्र उंड्यान सर्गीचो उंडो जावन तूं आमचेशी आयलाय तें समजूंक तुजें मार्गदर्शन आमकां दी. तुजेच मुखार आमी आमकां समर्पिता. वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू यू लॉर्ड. हेल्प अस अंडरस्टँड, हेल्प अस नो, हेल्प अस बी बोल्ड इनफ. सोत तें सोत उलोवंक, फोट ती फोट म्हूण समजूंक, वांकडें आसा तें वांकडें म्हणूंक, सरोड आसा तें सरोड म्हणूंक हें बोड आमकां दी. आनी सगळे उमेदवार जे लिसांवांक बसतले, आपलें नॉमिनेशन फायल करतले, सगळे तरेच्या फोटिंगपणांतले तांकां निवार, सगळे तरेचे आशेंतले तांकां निवार, सगळे तरेच्या मॅनिप्युलेशनांतले तांकां निवार, आनी सगळीं तांची एम्बिशन्स तुज्या हातान घे म्हूण मागता. जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. आर्गां तुका
Dear God, I'm tired. I come before you today to ask for strength. I've been knocked down in life, and this time around, it feels like I can't keep going. So, Father, I need you. Please be my strength when I'm weak and weary. When I feel defeated, please remind me that I am more than a conqueror. Fill me with your Spirit and help me to get back up again. Renew my hope in you and help me trust in your process. Lift me out of this dark pit into which I've fallen. Take my hand, Lord, and help me to begin again. सुरुवात एक गीत घेऊया. A22 पेज नंबर 11. A22. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन आयज तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार
आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या कार्लोस फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या आल्बान फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची फिरगुजे पासत मागुया. 400 वर्सांची समारंभणी करपाची तयारी आमची सुरू जाता ती बरे भाशेन जावंक मागुया. आमच्या देशा पासत मागुया. खेरेत भाशेन आमच्या देशाच्या संविधाना पासत कॉन्स्टिट्युशना पासत तें सांबाळून दवरूंक दर एका नागरिकान आख्ख्या भारताच्या दर एका नागरिकान समजून घेवंक आनी वावरूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. एलिसांवाची तयारी चल्लेली आसा. खेरीत भाशेन आयज जावन पयली फेज सावथ इंडियाक सुरू जाता. मागुया देवा लागीं ही एलिसांवां बरे भाशेन जावंक, कसलीच झगडी जायना जावपाक, कसलोच भेदभाव जायना जावपाक, फोटोवप जायना जावपाक. ह्या सगळ्या इलेक्शन बुथ्स जे आसात तांचेर देवाची नदर दवर म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागुया. सगळ्या लोकांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी पवित्र आत्म्याचें बळ बरें तांकां आनीक फावो तांकां वेंचून काडपाक देवाचें बळ सगल्यांक मागून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटूक येवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मरी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सुम्या जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उतरोवचें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक बेंकडावंक आनी मारफार करूंक उरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी ए वाटेच्या आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजाल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानाक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे सोबोवती सोर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडलो. तो दोर्नीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळ्यो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते थोटाकून मोने जाले. कित्याक जरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानियास. तेन्ना ताणें जाप दिली,
हो पळय हांव आसा सोम्या. सोम्यान म्हळें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तार्सुसाच्या सावळू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें कोत्ता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलें. तेन्ना आनानियासान म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोश दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां आनी तुजें नांव घेतोल्यांक दवरूंक म्हूण मुखेल यादनिका कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ऑन बावाडत्या तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत कोत्तलों. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हळें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान बरोंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतली खवळां कशी भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसां बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. परतून म्हणया, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय पोरजांनो यावेक नावाडात. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओ चोल मोगाची ताची थीर खुशी, दयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावतां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवांमदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे वो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवे जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवे सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावतां.
जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला, बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतल्यान देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ महानी मोगाळ भाव भयणी, आयचे पयलीं वाचप आमी कितें भाशेन सावलू हाचें मन बदलप जावन जेजूक तो दामास्कास वाटेर वेता आसतना अणभवता आनी पावलो जाता. आमी जाणव जेजूच्या शिसां मदलो एकलो तो न्हय आसलो. जेजून ताका त्या दोन दुतां भाशेन विचून काडूंक ना. तरी आसतना आपल्याक पिडापीड दिता, आपल्याक पोरजे किरीत भाशेन तो सोतायता. हाका लागून जेजून दामास्काचे वाटेर ताचे सगळें विचारलें, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? आनी उतरां आयकून सावलू थोटाकलो. कोण आवाज जायत तो ताणें पळयलो आनी जेजू म्हूण तो ताणें अणभवलो. हें अणभवल्या उपरांत आपलें जिवीत सारकेंच ताणें बदल्लें. आपल्या जिवितांत सगल्या शिसां परस चड बाबा भयणीनो देवशास्त्राची जाणवाय ताणें बरोवन दवरली. इतलेंच न्हय, जायत्या समुदायांक ताणें चिटी बरयल्यो. कोरींतकारांक, एफेसकारांक, रोमकारांक, हेब्रेवांक बाबा भयणीनो ताणें चिट्यो बरयल्यो. कित्याक बरयल्यो जायत? कित्याक हे जेजूक ताणें आपल्या जिवितान अणभवलो आनी हो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक तो सदांच वावुरलो. म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता तो सासणांक जिवो आसतलो म्हूण हें ताचें जिवितांत थावें जालें. आनी हाका लागून तो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता हें आश्वासन ताका घोट आपल्या जिवितांत मेळ्ळें. भाव भयणीनो, दर दिसाक मिसाच्या बलिदानांत आमी येता. मिसाच्या बलिदानांत जेजूक आमी शेवता. आमचें जिवीत निर्फोड जावंक न्हय, आमचें जिवीत सुफोड जावंक अदीक गरज. आमच्या जिवितांत हो जेजू दर एका मिसाच्या बलिदान आमकां शेवूंक मेळटा. आमी ताका शेवता तेन्ना खरेंच आमी आमच्या जिवितांत अदीक जिवी आसूंक गरजेची. आमी स्वर्गांतल्यान देंवलेल्या ह्या जिव्या उंड्याक, स्वर्गांतल्यान आसलेल्या जिव्या बापान आमकां दिल्लो हो जिवो देव आमचे सवें जियेता. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो हें आश्वासन जेजू स्वता आमकां दिता. आनीक कितें आमकां जाय? जरी तर आमी सासणांक जिवी आसतले म्हूण आमकां तो भासायता जाल्यार आमकां आनीक संवसारांतल्यो वडविक्यो नाकात. संवसारांतलें आमकां भाव भयण व्हडपण नाका. पूण तोच जेजू आमकां दर दिसाक आमी ताका घेवंक शेवूंक वावरूंक गरज. आमच्या जिवितांत हेंच करूंक दर दिसाक प्रयत्न आमी करुया. कित्याक जेन्ना आमी ताका नितळ निर्मळ काळजान शेवता, सासणांक ताचे सवें आमी जिवी आसतले म्हूण तो आमकां भासायता. जिवी मनशां कशीं ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक उजवाड जावंक आमी दर दिसाक पावतली म्हूण आमकां तो आश्वासन दिता. हीच कृपा आमकां मेळूं म्हूण ह्या मिसाच्या बळयेन दर दिसा आमकां मागून घेवया. वेटोरे वेळार गीत घेवया. C19 पेज नंबर 36. C19. Suka fula gostakate, et samderet shirevate, akababa betuka, udani soravana. Ece ami somor pita, etumanon kemun makam, magoram shavasa. Ece
आमच्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके भोगीत सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिलें बलिदान जावंक निर्वी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक सुजालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या उत्सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे ताका सोय उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. गावून आमी भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुज्या कुसाहानी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्योचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडे बापाक आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमां समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता. सोर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. जेसून शिकयलेलें प्रार्थन सुगरी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुगींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज सामकाय तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सामकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तुझी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणे प्रद्यू नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सबोस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका चिकुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची कागृत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची कागृत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सोगले आमी सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन शांती
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. निसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गौरीक सोबे खातीर नव्यान स्थापचे खातीर मागणें केरीत भाशेन सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसा मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गौरीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गौरीक सोबेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिरीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी केरीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोस गौरीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौरीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनान. आमीन. सगल्या दाबोलीच्या लोकांक मातशें एक चोत्राय धरची जी तुमी जमात मागलोली जे उदकाक लागून वॉटर कंटामिनेशन हाचे विशीं आयज जो सायंटिस्ट आसा तो आमचे बराबर येतलो. सांजेर 6:30 वाजता ही जमात जातली. कोपेला लागीं जातली काय तुमच्या वाड्यार जातली हाचो निर्णय तुमी घेवचो आनीक आमकांय कळोवचें. सगल्यांनी न्हयच फकत दाबोलीच्या लोकांना आनी कोणूय जरी तर जाणा जावपाक सोदता जे हो दाबोली आमचो डिजास्टर जाल्लो आसा, वॉटर कंटामिनेशन जाल्लें आसा, वॉटर एक्विफर्स जे आसा ते पिड्यार जाल्ले आसात, पेट्रोल आनी डिझल मेळपाक लागलेलें आसा, हाचे विशीं कोणाकूय जरी तर म्हायती जाय जाल्यार सांजेर हे जमातीक तुमी दाबोली हाजीर जावं येता 6:30 वाजता. शेवटाक गीत घेवया. E6 पेज नंबर 80. E6. Tuci